नमस्कार सगळ्यांक येवकार. संगम आर्ट अँड कल्चर क्लबाच्या वतीन तुमचे सगळे स्वागत करता आणि आजची पत्रकार परिषद यांच्या बद्दल आमच्या मध्ये आमचे क्लबाचे वाईस प्रेसिडेंट मातीले सांबारी, ट्रेजरर बाब संतोष गांवकर आणि बाकीचे गोवाळ भावना मैदानो. पहिले स्वाते येवकार दिता आसतना आम्ही ज्या भाशेन प्रॉमिस केल्ले की एक बरो मेगा मेडिकल कॅम्प वो सांगेच्या गावात आम्ही ऑर्गनायज करतले, ते भाशेन आम्ही जे फाटल्यान लॉटरी काढले चवथीच्या टायमार फाटल्यान घातलेले आणि त्या प्रमाणे आयज 11 तारखेर म्हणजे परवा शेनवारा दीस एक मेगा मेडिकल कॅम्प अपोलो विक्टर हॉस्पिटल हांका बरोबर घेऊन आम्ही ऑर्गनायज केला. तो सांगेच्या म्युनिसिपॅलिटीच्या हॉलान जातलो सकाळचे 10 ते 1 आणि या मेडिकल कॅम्पाक डॉक्टर अफशान शेख हो चेस्ट फिजिशियन स्पेशलाइज्ड आसतलो. डॉक्टर सौरभी भाशिया पेडिस्ट्रियन म्हणजे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही आसतली. डॉक्टर रघुराम भट हो रेनल अँड ट्रान्सप्लांट फिजिशियन म्हणजे किडनी स्पेशलाइज्ड हो डॉक्टर आसतलो. डॉक्टर मुस्कान शेख जी न्यूट्रिशनिस्ट आसतली. त्याचबरोबर जे आजकाल बायलांमध्ये जे दुयेंसां वाडटात, जे ब्रेस्ट कॅन्सर आसतलो, या ब्रेस्ट स्क्रीनिंग हे या ठिकाणी जातले ते फ्री आसतले. सगळ्यो गजाली फ्री आसतल्यो. त्या बरोबर जनरल फिजिशियन आसतले. प्रेशर डायबिटीज ह्यो स्टार्टिंग चेक केले गेले वयतले. बाकीचे हे स्पेशलाइज्ड कोर्स आहात हे ताचे उपरांत 1 by 1 जातले. त्याचबरोबर तांचो एक वेनस ऑप्टिक्स म्हणून आमकां बरोबर घेऊन डोळे फाल्यां तपासले गेले वयतले बाय अपोलो विक्टर हॉस्पिटल. आणि 10 वरांचेर शेनवारा दीस 10 वरांचेर 11 तारखेर 10 ते 1 या दरम्यान हो कॅम्प जातलो. त्याचबरोबर 12 तारखेर आयतारा दिसाक मातोश्री जो बॉम्बे ट्रस्ट हांकां बरोबर घेऊन संगम आर्ट अँड कल्चर क्लब आणि स्पेशलाइज्ड फक्त दोळ्या खातीर दोळे तपासपाचे आणि ज्या लोकांक वक्ल लागता हांकां मुफ्त वक्ल दिवपाचे त्याच ठिकाणी त्याच टायमार जातले 12 तारखेर आयतारा दिसा. सो शेनवार आणि आयतार 2 दिसा कॅम्प आसतली. शेनवारा दीस हे सगळे किडनी आसतले, चेस्ट लंग स्पेशलिस्ट आसतले, चाइल्ड स्पेशलिस्ट आसतले, मागीर जनरल फिजिशियन आसतले, हे डॉक्टर्स आसतले. त्याच बरोबर आयतारा दीस जे वकलां खातीर स्पेशलाइज्ड बॉम्बे सन बरे डॉक्टर हिंगा सांग्यार येतले, तुमचे दोळे तपासतले आणि वकलां ही ज्या लोकांक लागता हांकां मोफत दिली गेली वयतली. आणि शेनवारा दिसूय अपोलो विक्टर हॉस्पिटलाचे हे डॉक्टर दोळे तपासतले, पूण थिंगा वकलां दिवचे ना. पूण आयतारा दीस जे स्पेशलाइज्ड कॅम्प आहा ते फक्त वकलां खातीर आहा. अशे 11 आणि 12 2 दिसाचे शेनवार आयतार ह्या शेनवाराक आयताराक 2 दिसाचे कॅम्प संगम आर्ट अँड कल्चर क्लबान घडोवन हाडला. हांव मागता सबंद सांगेकारां लागीं तुमी हाजो लाभ घेवचो. हाजे तुम्ही जे आम्ही फ्री जी दोन्ही कॅम्पां दवरल्या हाजो लाभ सांगेकारांनी घेवचो. जे भाशेन संगम आर्ट अँड कल्चर क्लबान जे उतर दिल्ले ते आम्ही दवरला आणि सांगेकारांची हेल्थ हे बरे उरचे. आता ह्या कॅम्पामध्ये जे मेन आमचो उद्दिष्ट आहा हे सगळे गोष्टी करता आसतना किडनी डॉक्टर हो स्पेशलाइज हाडलो. रायते लोकांमध्ये डायबिटीज वाडिल्ली आहा, ह्या कारणान किडनीचे सुद्धा पेज येवपाक शकतात, किडनीक सुद्धा इफेक्ट जातात. त्याबरोबर दोळ्याचो कॅम्प, कितल्या लोकांक दोळ्याचे कॅटरेक्ट बाकीच्यो गोष्टी आहा, दिश्टी पडना रिडींग आसतले, पयसुल्यो गोष्टी आसल्यो, ह्यो गोष्टी दोळ्या खातीर हाडलेले आहा. सो हे स्पेशलाइज्ड आहा. त्याचबरोबर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग बायलां खातीर जे आयज परत कॅन्सराची दुयेंसां वाडत चल्लेली आहा. मागीर आमी आयकूंक येता कोणाक गांठी पडटात, गुटां येतात, असले आमी निग्लेक्शन करता आनी मागीर खूब लेट जाले म्हणटा रडोन फायदो ना. सो ताजे पयलीं हे बायलां खातीर जे शेनवारा दीस ब्रेस्ट स्क्रीनिंग आहा फ्री आहा हें तुमी पळोवन घेवचें. जरी कितें आहा जाल्यार भिवपाची गरज ना, त्या दिसाक तुमकां कळटलें. आणि पॉझिटिव्ह येयला आमी मागता देवा लागीं हे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग जे आमी करता ते सगळे रिपोर्ट नेगेटिव्ह येयल्यार पुरो, पॉझिटिव्ह येवपाक नाका. कारण आमकांय नाका कोणाक कितें वायट जाल्लें, पूण कितें आहा तें पयलीं कळटलें बरें, तें लेट कळपाक जायना. ह्या खातीर हे कॅम्प दवरल्या. तुमी सगळ्यांनी हाजो लाभ घेवचो. जनाचे प्रेसिडेंट आमचे मेशू डिकोस्टा, एक्स सरपंच संतोष गांवकर आणि हांव वायस प्रेसिडेंट. सांगपाचें चड कांय ना, सगळे मेशू डिकोस्टा आमगे कावन्सिलरान सगळे सांगिल्लें आसा. तेन्ना सगळे सांगकारांनी हाजो लाभ घेवचो. जी दुयेंसां ही पळय आसा ती दिसान दीस ही दुयेंसां वाडत गेल्यात. तेन्ना सगळीं सांगकारांनी हे बरे बरे स्पेशलिस्ट आमी दोतोर येतात त्या दोतोरांचो लाभ घेवचो. तशेंच नेक्स्ट डे आमचो दोतोर येतले वकलांचो दोळे तपासपाक.
ताजोय लाभ घेवचो आणि सगळे हांव मागता सांगता सदांच ह्या पायट्यावर सगळ्या बरें दवरमी आणि हो कॅम्पूय बी आमचे 2 दिसांचो बरो यशस्वी जावनी इतलें सांगून हांव देव बरो करूं. संतोष गांवकर माचयेर घडलेल्या आमच्या संगमन आर्ट्स क्लबाचे मेंबर. आमी सतत 2 वर्सां चवथी निमित्यान आमी लॉटरी दवरल्यो आनी त्यो यशस्वी जाल्यो. सांगेकारांचो तितून हातभाव आसा. आनीक आतां आमी फाटले खेपेक आमी जेन्ना पळय लॉटरी केल्ल्यो तेन्ना आमी एक रवींद्र भवनाक आमी एक नाटक दाखयलें. गांव जाणटो जालो. त्याच बरोबर एक तियात्र दाखयलो. आमचे प्रोग्राम चालू आसतले आनी ह्या वर्साक आमी एक मोठो कमिटमेंट केलो की आय कॅम्प जावं आतां पळय मेशून सांगल्या हे दवरले आनी ही सामकी आयज जे आसा जे जेन केसी जाल्यात दोळ्याच्यो जावं ब्रेस्टाच्यो ज्यो आसा त्यो खूब केसी वाडल्यात. ताका लागून आमच्या मनान दिसलें की हो एक कॅम्प यशस्वी जावपा जाय आनी इतलो बरो कॅम्प आयज पर्यंत सांग्यार जालो ना. हेजो लाभ सगळे सांगेकार भाव त्याच बरोबर बाकीचे सगळे जे आमची वेलविशर्स आसा तितून भितर कोणाक बंधत ना. सांगेकारच आसपा जाय अशें ना. ज्या ज्या लोकांनी आमकां लॉटरी निमित्तान आमकां हें केल्लें आहा योगदान दिल्लें आसा त्या लोकांनी हेजो लाभ घेवचो आनीक बरो हो यशस्वी जावचो. आनी त्याच बरोबर आमी पायले कडेन परतय मागतात की कोणाकच अशें वायट दुयेंस जावं आमकां मेळची न्हू पूण एक आमी एक प्रिकॉशन तो कॅम्प घेतात तेजो लाभ घेवचो. देव बरो करूं हो प्रोग्राम यशस्वी करूं. सांगेकारान सगळ्यांक यशस्वी करून हाडचो. 11 आनी 12 सगळ्यांक लाभ घेवचो. जर कोणाक कळना तुमची शेजारी तुमकां समज कळ्ळो जाल्यार शेजाऱ्याक सांगचें. शेजाऱ्यान मागीर आनी कोणाक सांगचो मॅक्सिमम. आनीक आमी हांगा बोर्ड मारलेलो आसा. सांग्यार बोर्ड मारलेलो आसा. युट्यूबार घातलेले आसा. स्टेटसाचेर घातलेले आसा. हेजो लाभ घेवचो. देव बरो करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.